नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि व्हेनेझुएलाचे कार्यवाह राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगेज हांचे मदीं द्विपक्षीय चर्चा, वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली भासाभास. भारत आणि लाओस हांच्या मदल्या ऐतिहासीक आणि सांस्कृतिक संबंधाक 70 वर्सां जाल्यात पुराय. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि लाओसचे उपपंतप्रधान हांच्या भेटेन वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. आखाती देशांतली विमान सेवा ल्हव सुधारता. नवी दिल्लीत आयोजित आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशदेन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती. मोसमी पावसाचे केरळात जाले आगमन. फुडल्या कांय दिसांत गोंय आणि महाराष्ट्राच्या पश्चिम वाठारांत हंगामी पावस येवपाचो हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीतल्या हैदराबाद हाऊसांत व्हेनेझुएलाच्यो कार्यवाह राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगेज हांच्या वांगडा म्हत्वपूर्ण चर्चा केली. या बसकेन भारत आणि व्हेनेझुएला हांच्या मदल्या संबंधाच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर खोलायेन भासाभास जाली. उर्जा सुरक्षा, वेपार आणि गुंतवणूक, वखदां निर्मिती, भलायकी सेवा, येरादारी तशेंच अक्षय उर्जा वाठारांतले सहकार्य अदीक घटमूट करपाचेर नेट दिलो. कार्यवाह राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगेज 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयल्यात. तांच्या वांगडा तांच्या मंत्रिमंडळांतले मंत्री आणि वरिष्ठ प्रतिनिधींतले शिष्टमंडळ लेगीत भारतांत आयल्या. दोनूय देशांमदली आर्थीक, उर्जा आणि सामुहीक सहकार्याक नेट दिवपाच्या हेतान ही भेट महत्वपूर्ण आसा. 5 दिसांच्या भारत भेटेर आयिल्ल्या व्हेनेझुएलाच्यो कार्यवाह राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगेज हांणी आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या राजघाटावयल्या समाधीचेर वचून तांकां आर्गां ओंपली. भारत आणि लाओस हांच्यातल्या ऐतिहासीक आणि सांस्कृतिक संबंधाक ह्या वर्सा 70 वर्सां पुराय जाल्यात. त्या फाटभुंयेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दोनूय देशांमदल्या इश्टागतीचो आणि सामुहीक नात्याची तोखणाय केल्या. लाओसचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र थॉंगसावन फोमविहाने हांणी राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती मुर्मू हांची भेट घेतली. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपतींनी भारत लाओस राजनीतिक संबंधाच्या 70 वर्सांच्या प्रवासाचो नियाळ घेतलो. दोनूय देशांमदीं विकासात्मक भागीदारी अदीक घटमूट जातली असो हावेस ताणें उक्तायलो. सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थीक आणि उदरगतीक विशयक सहकार्यां खातीर भारत आणि लाओस एकामेकां वांगडा आसतले अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार सांगलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लींत भारत आणि लाओस ह्या दोनूय देशांमदीं आशिल्ल्या इश्टागतीचो नियाळ घेतलो. भारत आणि लाओस ह्या दोनूय देशांत फाटलीं 7 दशकांत इश्टागतीचे संबंद आसा ताचो लाभ दोनूय देशांमदीं जाला अशें शिष्टमंडळ पांवड्यावेल्या बसकेन उलयतना तांणी सांगलें. Our two countries have close civilizational ties reflected in the common heritage of Buddhism and Ramayana. Our relations go back in history. It is based on deep cultural and people-to-people linkages. I fondly remember my own visit to your beautiful country during your ASEAN chairship in 2024. And I also had at that time an opportunity to call on Prime Minister during my visit. Excellency, our own Prime Minister visited Lao PDR in October 2024. On that occasion, a number of agreements and MOUs were signed. And today we have an opportunity to review them, to explore a wide-ranging agenda, to look at our political cooperation, economic ties,
defense, development partnerships, education, culture to culture, and of course our multilateral cooperation. I'm very confident that our discussions today would be very productive. Once again, I welcome you. आखाती प्रदेशातली विमानसेवा लवलव सुधारता कांय देशांनी भारता खातीर नियमीत सेवा सुरू केल्या अशी माहिती विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या आखाती विभागाचे अतिरिक्त सचिव असीम महाजन हांणी दिल्या. पश्चिम आशियाई देशांत निर्माण जाल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीक लागून उपराशिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर आयज नवी दिल्लींत आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली. त्या वेळार ते उलयताले. वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. थळावी परिस्थिती, भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि सरकारान उखलिल्ली पावलां हे विशीं हे बसकेंत अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. Our embassies and consulates across the region are on alert and are proactively assisting our community. They are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are also in close touch with the local governments. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region to various destinations in India. Supplies of crude oil, LPG, natural gas remain stable, and adequate stocks of petrol, diesel, LPG are available in the country. Our refineries are operating at optimum level. As far as domestic cooking LPG gas is concerned, no dry out has been reported on the LPG distributorships. Around 99% of the bookings are now online and 96% of the deliveries are through delivery authentication code. During the last 3 days, against the booking of 1.5 crore, the delivery 1.43 crore cylinders were delivered. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज मडगांवच्या रवींद्र भवन सभाघरांत म्हजे घर येवजणेंतल्या लाभार्थ्यांक सनद वितरावपाची कार्यावळ जाली. समाजांतल्या बारीक आनी गरजू घटकांक थाकाय दिवपा खातीर आपल्या सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सरकारी सुवातीचेर वा खाजगी सुवातीचेर बांदिल्लीं घरां नियमीत करप ह्या हेतान ही येवजण चालीक लायल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत दिली. 20 पॉयंट प्रोग्रामान हांव काय मुख्यमंत्री नासलो आनी म्हाज्या पार्टीचे सरकारूय नासलें. 20 पॉयंट प्रोग्रामान 100 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट दिल्ले. ओके, ते कोणी हायेन दिल्ले तर कोणाक तरी गोंयकाराकूच दिल्ले. आज बाबड्या त्या एकट्यान दुसऱ्याक एकला, दुसऱ्यान तिसऱ्याक एकला, तो बाबडो हे करीत आसा. तेजेर हायकोर्टांतल्यान केशीर घालीत आसा. तेजें घर मोडात आहा. हेजें घर रेग्युलरायज जावंक जाय काय नाका? गव्हर्मेंटाच्या जागेन सुद्दां गोंयकारांनी तेन्ना घरां जी बांदल्या तेंची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमी हो कायदो हाडलो. आनी शेवटी उरलें ते कोमुदिजात. आतां कोमुदिजाच्या जागेन आमचें सरकार 2012 आयलें. तेन्ना जे आतां सांगतात ते विधानसभेंत आनी आमदार सांगताले तुमी लोकांची इल्लिगल घरां म्हणपा लागले, लिगल करपा खातीर घेतल्या. हांवें म्हणलें इल्लिगल न्ही, इररेग्युलर घरां रेग्युलर करपा खातीर घेतल्या. इल्लिगल आनी इररेग्युलर हितूर फरक आसा. म्हाजी कोमुदातवाल्यांक अजुनूय रिक्वेस्ट आसा, थोड्या जाणांनी ताका एनओसी दिवपाक सुरवात केल्यो, उरल्या जाणांनी तांकां एनओसी दिवच्यो. परत आमी अशें म्हणना की तांकां फुकट जागा दिवची म्हणून. कोमुदातीचे पयशे तेन्नाच्या रेटीच्या प्रमाणे आमी घेवन जाय जाल्यार तुमकां दिता, सरकार घेवन तुमकां दिता. आमी भरिना, तेंच्या कडल्यान आमी घेता आनी मागीर ते पयशे काडून तुमकां दिता कोमुदातीकूय बी. म्हणजे आमी फुकट कोणाकूच दिना. सरकाराच्या जागेन जेचें घर आसा, जेणी जेन्ना बांदलां तेजेय बी तितके पयशे आमी सरकारा खातीर घेता आनी तेजें घर रेग्युलरायज करता. फुकट कोणाचेंच करिना. म्हणून 2014 पयलींची घरां ही सगळी अशा पद्दतीत ही कायदेशीर घराची सनद दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलां. ह्या जाग्यार लोकांक आडमेळी येत जाल्यात आनी संबंदीत उपजिल्लोधिकाऱ्यांक मेळून आपले प्रश्न सोडून घेवचे अशें आव्हान ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. जेची कोणाची डेप्युटी कलेक्टराचेर सनद रेडी जाल्या आसतली, जेणे 1000 रुपया भरला, 1974 पयलींचें घर फक्त 2000 रुपया भरून हे परमनंटली तुमच्या नांवार जातले. 2000 रुपया.
खंयसरूच अशा पद्दतीन सनद 2000 रुपयान मेळची ना. म्हणजे आमी सरकाराचे पयशे मेळटाले ते सुद्दां सरकाराक पयशे मेळनाजाल्यार जाता, पण म्हाज्या गोंयकाराचें घर हे तेजे नांवार जावपाक जाय म्हणून फक्त 2000 रुपयांनी करपा लायला. एक तर डेप्युटी कलेक्टराडे 1000 रुपया, पंचायतीन 1000 रुपया, पंचायत डायरेक्ट रेग्युलरायज डॉक्युमेंट तुज्या हातात दितलो. बट सुटसुटीत करपा खातीर आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आनी रेव्हेन्यू सगळे ऑफिसर्स समोर बसल्या. आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स मामलेदार सहकार्य पंचायतींनी करचे. पंचायतीच्या सेक्रेटरीकूय हाज्या बरोबर आमी हावज रिपेर सर्टिफिकेट आसतली, हावज बायफर्केशन सर्टिफिकेट आसतली. हांव परत एकदां सांगता, आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की जेका गरज आसा ताका हावज रिपेरूय सर्टिफिकेट 3 दिसाच्या भितर दिवपाक जाय. हावज डायवर्सिफिकेशन म्हणजे 2 भावां मदली 2 वेगवेगळी ए आनी बी ही ताका डायरेक्टली दिवपाची गरज आसा. खूब जाणांच्यो झगड्यो जरी आसल्यो जाल्यार ते घर मोडून पडचें न्हू हाज्या इंट्रस्टान, इन्क्लुडींग द BDO तांच्या कडेन रिजॉल्व जायना आसत जाल्यार तुमी दिवपाची गरज आसा. ती सर्टिफिकेट ताका दिवपाक जाय. हे म्हाज्या घराच्या अंतर्गत अशा पद्दतीन म्हज्या सामान्य गोंयकाराचे वेगवेगळे प्रश्न, मुळावे प्रश्न, गेली 60 वर्सां आसतले प्रश्न हे सुटावे जावचे म्हणून म्हाजे घरी योजना आसा. या कार्यावळीक सुरवेक मडगावचे आमदार आणि भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे उलोवप जालें. लोकांक जशें अन्न जाय तशें घर जाय. घर हें अत्यंत म्हत्वाचें. जोपर्यंत घर मेळना तो बायल मनीस सॅटिस्फायड जायना हें लक्षात दवरा. आनी म्हणून बायलेचें स्वप्न आसता लग्न जावचे पयलीं सुद्दां की घोवाचें ल्हानशें घर आसचें म्हणून. आनी ताज्या खातीर ही संकल्पना मुखार घेवन आज ही स्कीम जी लॉन्च केल्ली ती एक्चुअली पुर्ततेक वता. खुबश्या लोकांनी एप्लिकेशनां केल्लीं आसा. लोकां भितर आज उत्सुकता जाल्या. म्हाका आज सकाळच्यान फोन, अरे आज आमकांय सनद मेळटलें म्हणून तुमी फॉर्मां तरी भरल्या. थोड्यांनी फॉर्मात भरूना. थोड्यांक दिसता मुख्यमंत्री येतलो आनी आपल्याक सनद दितलो. पूण एक लक्षात दवरा, कॅम्प जातले वेगळे वेगळे कडेन. फॉर्म भरपाक जाय जाल्यार सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन तुमकां शिकयलें वतलें कशें फॉर्म भरप. पूण ह्या स्किमीचो फायदो प्रत्येक बारीक मनशाक जावचो गोंयांत अशें स्वप्न गोंय सरकाराचें, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें आसा. ते पूर्ण करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सहकार दिवचें. या कार्यावळीक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हेवूय हजर आशिल्ले. म्हजे घर येवजणे विशीं तांणी आपल्यो भावना उक्तायल्यो. 2026-27 भितर जितली म्हणून घरां गोंयांत आसात ती म्हणजे 20 कमी कार्यक्रम आसूये, कोमुंदारी जमनी आसूये, स्वताच्या जमनी आसूये, प्रायव्हेट जमनी आसूये, हे सगळे जवळजवळ 6 ते 7 तरी कॅटेगरी आसात. हे सगळ्या लोकांक हो घराचो आसरो जो आसा पळय न्ही ताजो अधिकार दिवचो आसा म्हणून. जेणे करून जेन्ना जेन्ना तुमच्या मनात येतलें की तुमगेलें घर जें आसा पळय तें नळ्याचें आसा बदलपाक जाय, मातयेचे वणटे आसा बदलपाक जाय, कॉन्क्रिटाचें काम करपाक जाय, खांबे काडपाक जाय, हे सगळें काम जें आसा पळय न्ही तुमी बिंदास्तपणान करूं शकतले. फक्त पंचायती कडेन वचून लायसन्स घेवपाचें, जे सनदीच्या आदाराचेर तुमकां सहज मेळूंक शकतलें. सनद ना जर जायत जाल्यार उदामची बाबा अलेक्सान सांगलां तशें सरपंच म्हणटालो बांद रे म्हणून, आनी शेजाऱ्यान कंप्लेन करता मागीर तोच सरपंच नोटीस काडटलो बंद कर म्हणून. आनी म्हणून ही सगळी लफडी जी आसात पळय न्ही ती पयस करपा खातीर ही सनद खूब म्हत्वाची लक्षांत घेयात. आनी म्हणून आमी एक जागृतकाय जी म्हणटा पळय न्ही ती गोंयांतल्या सगळ्या वाड्यांनी करपाक जाय, शहरांतल्यान सुद्दां. आनी लोकांक सांगपाक जाय हे फॉर्म जे आहा म्हजे घराचे फॉर्म आसा पळय न्ही ते भरून घेयात. म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्यांक विनंती आसा की हे सगळे फॉर्माक प्रायोरिटी दिवची, सुटसुटीतपणान करचें आनी जात तितले चडांत चड सनद जे आसा पळय ते आमी लोकांक दिवपाक पळोवया. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या येवजणेची तोखणाय केली. सुरवेक लोकांक ह्या येवजणेचो दुबाव दिसतालो, पण ती कार्यरत जाल्या उपरांत गरजू लोकांचो निवाड्याचो प्रश्न सुटला अशें खासदार तानावडे हांणी सांगलें. ज्याच्या घर आसा त्या प्रत्येक महिलेक दिसता की म्हजें घर अशें तें लिगल अशें. प्रत्येक दादल्या मनशाक दिसता की म्हज्या बापाय फाटल्यान तें घर म्हज्या नांवार जावचें. हें जें स्वप्न आसा आज खऱ्या अर्थान हें स्वप्न साकार जाल्लें आसा. आनी हें करपाक जेन्ना ह्या योजनेची सुरवात जाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भितर, गृहमंत्री अमित भाई शहाजी तेन्ना मुद्दम आयिल्ले आनी तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक सुद्दां तेन्ना दिसतालें हें जावं जाय, पण आपण सुद्दां त्या वेळार आपल्या गुजराता भितर करपाक शकलो ना. आनी त्या वेळार एक बऱ्या तरेचें डिसिजन देशभरा भितर ह्या हातूंतली वाहवा जाल्ली आसा. देशभरा भितर आज 22 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी किंवा आमच्या एनडीएची सरकारां आसा. सगळी कडेन एक वाहवा आसा की एक बऱ्या तरेची इनिशिएटीव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी घेतिल्लो. आनी हें करपाक कारण कितें?
कारण ज्या वेळाचेर तांच्यांनी ठरयलें आपलें जुनें घर जें आसा गांवांतलें, हें घर जेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की म्हाका हें घर म्हजें बांदपाक जाय, आनी त्या वेळाचेर लिगल करपाक जो प्रोसेस तांकां लागलो, वर्सभर लागलें मुख्यमंत्री आसून सुद्दां, आनी तेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की आपूण मुख्यमंत्री जर आसून जर आपल्याक इतलो त्रास जाता आसत जाल्यार ह्या गोंयच्या लोकांक कितलो त्रास जावपाक शकता, आनी त्यामुळे त्या लोकांक त्रास जावं जायना, तांच्या वयलें जें संकट जें आसा हें संकट वचपाक जाय आनी एक लिगल सुशेगाद न्हीद पडपा सारकेलें घर तांकां मेळपाक जाय. आनी म्हणून आज सनद डिस्ट्रिब्युशनचो आज हांगा कार्यक्रम आसा. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, तुमच्या सगळ्यांचें. या कार्यावळीत म्हजे घर येवजणेचो लाभ घेतिल्ल्या लाभार्थ्यांक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं सनदाचें वांटप जालें. गोंयच्या लोकांचे जिणे पद्दतीन बदल जाल्ल्या कारणान दुयेंसाचें प्रमाण अदीक जाता असो हुस्को मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. दिसपट्ट्या जिवितांत लोकांनी आपल्या भलायके खातीर सादूर रावंक जाय असो सल्लो मुखेलमंत्र्यांनी दिलो. समृद्धी फावंडेशन आनी खेडेगांव उदरगत खातें हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर नारी शक्ती सन्मान सुवाळ्यान मुखेलमंत्री उलयताले. राज्यांत सुरू आशिल्ले हेल्थ विथ आयुर्वेद ह्या मोहिमेक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा, हे खातीर ही मोहीम 5 जुलय मेरेन वाडयल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. म्हणजे आमी जेका म्हणटा सुशासन असलेलें सरकार आसा अशा पद्दतीचें इक्के म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें सरकार हाज्या पयलीं केन्नाच नाशिल्लें त्या पद्दतीचें सरकार आसा. आनी म्हणून तुमी सगळ्या जाणांनी एकदम फुडें वचपाची गरज आसा. तुमकां जो तेंको जाय, हांव खंयच्याच स्किमी आनी योजनांत वचना. म्हाका लाडली लक्ष्मी आनी ग्रह आदारूय सांगपाची गरज ना. आमी दुसरी गजाल आमकां EDCच्या मार्फत मेळपी 2% रेट ऑफ इंट्रस्ट लोन हातूंतल्यानय आमकां आमच्या पांयार उबी रावूं येता. अन्नपूर्णा सारकेल्या योजनेंतल्यान आमी कॅन्टीनूय चलोवं येता. लखपती दिदी आनी द्रोण दिदी ह्या कन्सेप्टांतल्यान आमी खूब जाणां फुडें वचूं येता. आमच्या मदल्योच महिला आसात की ज्यांच्यांनी फॉरेन कंट्रीचे टूर हे गव्हर्मेंटाच्या आधाराचेरूय केले. आमच्यांतल्योच महिला आसा की ज्यांच्यांनी 1 लाखा पेक्षा चड इन्कम हे आपले करून दाखयलें. हे पॉसिबल आसा. फक्त ताका जाय म्हणजे ताका जाय ते व्हील जाय, व्हील पावर जाय, आनी ती व्हील पावर आसत जाल्यार ते पॉसिबल आसा. राज्यात कांय जाग्यांचेर सुरू जाल्ल्या खंडीत वीज पुरवण प्रकारांची दखल आपल्या खात्यान घेतल्या. विद्युत ग्रिडान जाल्ल्या तांत्रीक बिघाडाक लागून वीज पुरवणेंत आडमेळी येता अशी माहिती वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकार हांणी दिली. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. ग्रीड फेल्युअर जाले नंतर आमचो प्रॉब्लेम जाता, तितलो पुरतो मर्यादीत जाता. दुसरो एक सबस्टेशन जे आमचे आमोणे आसा थंय आमचो मेजर प्रॉब्लेम जालो आनी आमचे कडेन एक्स्ट्रा जें कितें सामान जाय आशिल्लें त्या हेका तो नवो घातिल्लो आमी, तो फेल्युअर जालो आनी आतां कुंकळयेच्यान आज सांजचो पर्यंत हाडून थंय बसयता आमी आनी त्या नंतर स्मूथ फंक्शनींग ऑफ द पावर जातलें. हो जो प्रश्न आसा पळय ग्रीड, तो आमच्या हातान ना. लोकांक हें सांगा की हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां जी लायट दिता, पावर डिपार्टमेंट सेंट्रल, ती लायट ग्रिडांतल्यान आमकां येता. आनी हो प्रश्न खूब जुनो, ताजो न्हय. नाही तुज्या लक्षांत येना हांव कितें उलयता तें हांवें पयलीं. एक म्हणजे जो ग्रिडांतल्यान आमकां लायट येता ती महाराष्ट्रांतल्यान येता, मध्य प्रदेशांतल्यान येता. थंय कितें प्रॉब्लेम जालो तें आमकां खबर ना. तसो प्रॉब्लेम कालच्यान 2 फावटी जालो. शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो हांणी आयज आसगांव बादे हांगच्या वीज उपकेंद्राक भेट दिवन पळोवणी केली. तांच्या वांगडा वीज खात्याचे मुखेल अभियंते स्टीफन फर्नांडीस आनी पंचायतीचे थळावे पंच हजर आशिल्ले. आमदार लोबो हांणी वीज विशयक वेगवेगळ्या गजालींचो अधिकाऱ्यां कडल्यान नियाळ घेतलो. शिवोली मतदारसंघातल्या वीज गिरायकांक सुरळीत वीज पुरवण जावची हे खातीर अभियंत्यांनी जतनाय घेवची अशी सुचोवणी आमदार डिलायला लोबो हांणी केली. मुखेल वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडीस हांणी लेगीत कामाची म्हायती दिली. मेन थिंग म्हणल्यार आतां फाल्यांच आमचो एक ट्रान्सफॉर्मर शिवोली इगोजी कडेन लास्ट देवतेर आहा पळय तो वाडयेर, दॅट हॅज टू बी कनेक्टेड टू
द नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मर ताका HD कर म्हणून सांगला. पयलीं आमकां ते येईन सांगलेले रोड कटींग करता म्हणून, बट रोड कटींग परमिशन आतां पावसांत जायना, ताका लागून काम बंद उरलेलें. आतां ताका HD करून ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करून घेतली. फाल्यांच ताका हांवें खूंय ते होल मारलेले ते म्हाका करून दी म्हणून सांगला. सो ते जाले म्हणटकूच आमचे शिवोली, मान्ना, ओशेल आनी सोडग्याचे ट्रिपिंग ऑलरेडी सॉल्व जाले. 2 मंडे साकून सॉल्व जाले, बट इट वील द फ्लक्च्युएशन्स वील गो इवन लेस. मागीर रिक्वेस्ट केला आमच्या स्टीवनाक की आसगांव आनी अंजुना 2 गांवां, सो टीम एकूच आसता टू लूक आफ्टर फ्लक्च्युएशन्स ऑर ट्रिपिंग. सो आनी एक टीम घाल म्हणून सांगलेली आहा. For the last 10 days, maybe because of the heat, maybe because of the heat, and the tourists also must have come because the school holidays were complete zata. So last 10 days, the load has increased by 15 to 20 megawatt for the coastal belt, and therefore the existing lines and a substation was getting overloaded. Now there are 2 reasons for getting it overloaded. We knew the load is going to come. At least 10 to 15% of this area is going to rise. Therefore, this Badian substation we were supposed to commission by 15th of May. So it just got delayed because all the commissioning related activities are over of the substation. But external activities like civil works, compound work, such things are remaining. So we wanted to. पेडणेचे आमदार प्रवीण आलेकर हांच्या फुडारपणाखाला कोरगांवांतल्या चंद्रावती वेंझी हांकां हक्काचें घर मेळ्ळें. आमदार आलेकर हांणी आयज राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांच्या वांगडा घराच्यो चावयो चंद्रावती वेंझी हांकां सुपूर्द केल्यो. चंद्रावती वेंझी हांचें घर सैमीक संकश्टाक लागून नादुरुस्त जाल्लें. ताची दुरुस्ती करपा खातीर आमदार प्रवीण आलेकर हांणी फुडाकार घेतिल्लो. आयज हें घर बरे अवस्थेन चंद्रावती हांच्या ताब्यांत दिलें. ह्या वेळार कोरगांव सरपंच देविदास नागवेकार, उपसरपंच दिवाकर जाधव हे पंच वांगडी हजर आशिल्ले. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी लेगीत आमदार आलेकर हांच्या कामा खातीर तांची तोखणाय केली. ज्या तरेन हें करता आसतना खंय तरी जशें सरपंचान सांगलें की बॅनर वगैरे कांय ना. म्हाका याद जाता आमी धारगळे एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतलो एक चेक दिवपाक गेल्लो आनी त्या फॅमिलीकूय अशीच कोणें तरी म्हणलें फोटो मारतो. म्हाका फोटो गरज ना आपल्याक, आपण काम केलें की जालें. हे खऱ्या अर्थान लोकप्रतिनिधीचें काम आसता, कारण कांय सगळ्योच गोश्टी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जायना. आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हे बऱ्या तरेन गोंयचें काम सांबाळत आसतात आनी खास करून प्रवीणबाब आल्लेकर सार्वजनीक कामांक तांकां रस्ते आसतले, बाकीचे गोश्टी हे सदोदीत प्रायोरिटीच्या दितेत आसात. पेडण्याची म्युन्सिपालिटी आसत, वेगवेगळे गोश्टी. पण हे करता आसतना कांय गोश्टी ज्यो आसात ते एक एकदां इमिजिएटली सरकाराच्या हातून बसना. आतां हें घर जर त्या योजनेन करपाक गेलो ताका वेळ लागतलो, पण प्रवीणान ठरयलें की त्या हातून जर जायना आसत जाल्यार म्हजी ह्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा की हांवें तांकां कितें तरी करपाक जाय. आनी त्यामुळे हांगासले स्थानीक पंच आसतले, सरपंच आसतले, ह्या सगळ्यांच्या आनी हांगासले कार्यकर्ते हांच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी हो पुढाकार घेतलो आनी बऱ्या तरेचें घर ह्या वेंझी कुटुंबियाक म्हाका 2 ते 2.5-3 महिने भितर ताणें कंप्लीट केलें आनी एक बऱ्या तरेचें घर त्या फॅमिलीक मेळोवन दिलें. तो भाव म्हाजो म्हाका फुडें येयला प्रवीण आल्लेकर आनी तेणी म्हाका सगळें करून दिल्लें. आयज आमी मातयेच्या घरान जेवणान आमची अशी माती पडटाली, म्हाका रडूंक येता. माती पडटाली ते मातयेन आमी जेयताली, कोण जेय नासलो. आमचो शेजारी येयलो आनी पळयलो कितें काम म्हणून ते तुमी आपणाक कित्याक सांगूंक ना. तेणी मागीर सगळें फॉरवर्ड केले की आमचे सर येयले. सरान येयले इतली आपणाक तूं कित्याक सांगूंक ना. सर म्हाका मेळटालो पूण हांव सराक म्हाका सांगूंक बरें दिसनासलें, कित्याक सर म्हाका कितें म्हणीत हांव भियातालें सांगूंक सराक. म्हाका सर मेळटालो म्हणजे ताका सराक हांव सांगीन नासलें. आतां हांव म्हणटा सदांच म्हजें घर कशें जातलें आमी कशीं रावतलीं. पूण म्हाका भाव सर प्रवीण आल्लेकर सर म्हाका येवन आतां आज पावला आनी तेजे आमकां खूब उपकार आसा. प्रवीण आल्लेकर आनी सगळे आमचे येवन म्हाका सगळ्यांनी हेल्प करून म्हाका ते व्हडले घर मातयेचे आहले ते गुन्याचे बांदून दिले आनी सगळे करून दिले. केंद्रीय सैमीक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी क्रूड ऑयलच्या जाग्यार सैमीक तेलाचो वापर करप गरजेचें आसा अशें म्हळें. इथेनॉल सारक्या इंधनाचो वापर ह्या मुखार लोकांनी केल्यार ताचो लाव शेतकारांक जातलो अशें मत तांणी उक्तायलें. एका दुचाकी वाहनाच्या लॉन्चिंग सुवाळ्यान मंत्री उलयताले.
केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हेवूय ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. तांणी लेगीत हरीत उर्जेचेर भर दिवपाची गरज उक्तायली. अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हळ्यार कनिश्ठ सभाघरान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या इराणांतल्या लष्करी कारवायेचेर निर्बंध हाडपी महत्वपूर्ण प्रस्ताव मानून घेतलो. ह्या प्रस्तावाचे वटेन 215 जाल्यार विरोधान 208 मतां पडली. फेब्रुवारी म्हयन्या सावन सुरू जाल्ल्या झूज कारवायेंत संसदेची औपचारीक मान्यताय नाशिल्ल्यान ट्रम्प हांच्या झूज अधिकाराचेर मर्यादा हाडपी हो चवथो यत्न आसा. विशेष म्हळ्यार सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षांतल्या 4 खासदारांनी लेगीत विरोधी डेमोक्रेटीक पक्षान तेंको दिवन प्रस्तावाच्या वटेन मतदान केलें. आतां हो प्रस्ताव रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व आशिल्ल्यान सिनेट कडेन मान्यताये खातीर वतलो. अमेरिकेंतल्या राजकीय घडामोडीचे संवसारीक राजकारणाचेर परिणाम निंबून आसात. मोसमी पावसाच्या केरळान आगमन जाला. गोंयांत लेगीत आयज शिपडून पावस पडलो. अंदूचो पावस सदा परस 3 दीस उसरा केरळान पावला. भारतीय हवामान विभागाच्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत पावस सक्रिय जावपाचो अदमास आसा. मध्य अरबी दर्याचो कांय भाग, महाराष्ट्रांतलो कोकण, पुराय गोंय, आंध्र प्रदेशाचे कांय भाग मॉन्सून कक्षेन येवपाची शक्यताय आसा. पणजी वेधशाळेन 4 ते 8 जून मजगतीं येलो अलर्ट जारी केला. पुराय गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. आलेला आहे आणि येणाऱ्या 2 ते 3 दिवसांमध्ये गोव्यासह तळ कोकणामध्ये दाखल होण्याचे चान्सेस आहे. तर सर्वप्रथम मान्सून अजून महाराष्ट्रामध्ये पोहोचायचं आहे. आता पळया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि व्हेनेझुएलाचे कार्यवाह राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगेज हांच्या मदीं द्विपक्षीय चर्चा, वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली भासाभास. भारत आणि लाओस हांच्या मदल्या ऐतिहासीक आणि सांस्कृतिक संबंधाक 70 वर्सां जाल्यात पुराय. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि लाओसचे उपपंतप्रधान हांच्या भेटेन वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. आखाती देशांतली विमानसेवा ल्हव सुधारता. नवी दिल्लीत आयोजित आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं म्हजें घर येवजणेंतल्या लाभार्थ्यांक सनद दिवपाची जाली कार्यावळ. मडगांवच्या रवींद्र भवनात जाल्ल्या सुवाळ्यांत हेर मंत्री लेगीत आशिल्ले हजर. मोसमी पावसाच्या केरळांत जालें आगमन. फुडल्या कांय दिसांत गोंय आणि महाराष्ट्राच्या पश्चिम वाठारांत हंगामी पावस येवपाचो हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. पंडित अभिषेकी बुवांचा उल्लेख केला.
तर त्यांनी बराच एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता तो नाट्यसंगीताच्या बाबतीतला, की शास्त्रीय संगीत जे